स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करलोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दासबोधासी बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, तुंगल्या भित्तरशील राम तत्वाक विनम्र अभिवादन। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती। बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते तशी सलगी कर्ण आज परत मनाचे श्लोकांक प्रारंभ करचस। मना श्लोक एकफन समज ऐकल्या त्या मी फुल्ल 205 गेलफन 205 श्लोक झालं ताजी फलश्रुती ताजे हें घेतल्या उपभोग घेतला जाल्यार हे मनोबोध म्हळ्यार हे जे मना श्लोक असत ते अशें असती की ताजो बेजार म्हूण येना। नित नूतन लावण्य तियेचे खंय तशी कारल्याच्या दुर्गा परमेश्वरी आस तशे मनाचे श्लोक प्रत्येक फन सांगतना तांतू विंगड विंगड अर्थ येता तशी। तर हे एक असं हे कल्ल करता ती आमकां तुम्हीच सांगा ती कल्ल्याक मना श्लोक इम्पॉर्टंट कल्ल्याक एक दासबोध इतलो व्हड बरयलो जाल्यार तें बरोवन हें करतना आमी कशी वागल्यार कशी जायत हें एक पॉकेट डिक्शनरी शी आमचलें आसता।
कलेक आमकां बाबा एक मिक्सर दिलो किंवा एक हें दिलें कले इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट आमी हाडलें, तरी तें ऑपरेशनल इन्स्ट्रक्शन्स म्हणून एक मॅन्युअल येता, मॅन्युअल दितात. तशी हें मॅन्युअल आसा, तशें हें मॅन्युअल आसा दासबोधा खातीर. आनी स्वतंत्र सुद्दां आसा, खंय शिरकलेलें ना. जाल्यार तें मनाक बोध केलेलें आसा. मनाकच कल्ल्याक करता, मनाकच कल्ल्याक बोध करचो. म्हाका तुका तिका ताका अशी कर न्ही. खरें म्हळ्यार मन ही एक शक्ती आमगेलो जेन्ना देह तयार जालो ताच सांगात एक शक्ती आमकां मन म्हणलेली बहाल केल्या देवाने. कल्ल्याक तर आमगेलो हें प्रवास सुखकर जावंका म्हणून. कळ्ळें न्हय. वाहन तें घोड्यावरी म्हापशी काळांत तूं रिक्षा टॅक्सी कले नाशिल्लें. तावळी दूर वचचें आसल्यार घोडे वापरताले. त्या घोड्यांक गेले असलो वेग आसतालो समर्थांगेल्या काळांत आं ताजे पाशी कितली पटीन वेग मनाच आसा. आत्ता आत्ता वत भुई वर गेय गेय आभाल आतक तशी तें मन वता. मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये. तशी हे मनाचे श्लोक. ताका वेग म्हळ्यार मारुत तुल्य वेगम, वायू वेगापेक्षा जास्ती बेगी पावता तें. आत्ता हांगास आतां वचून पावता अमेरिकेन तूं जाल्यार त्या मनाक कल्ल्या बोध करचो. तरी मन हें आमगेलें वाहन आसा आनी त्या वाहनान बैसून आमकां आमगेलें आनंद यात्रा करची आसा. तर तें वाहन सम कशें दवरचें ताचे खातीर मनाक बोध करता न्हू. मन हें इतलें प्रभावी शक्तिशाली आसा की ताकले अशी हेंची ना. कळ्ळें. आनी हे जे श्लोक बरयल्ले आसा ती हे उत्पन्न कशें जालें हें म्हाका शिकपण सांगिल्लें, तरी परत सांगता. ते चाफळ श्रीरामागल मंदिर समर्थांनी थंय स्थापन केलें श्रीरामागली. आनी तें मंदिर उबारलें. तावळी सुमार लोक आशिल्ले, तांणी मदत केली, हें केलें सगळें कोण तें मंदिर उबरें कारिल्लें आनी बरें जालें म्हळ्यार. आनी दर रामनवमीक थंय उत्सव जातालो बरोची. त्याच दिवस समर्थांगेलो वाडदिवस सुद्दां रामनवमीक. आनी राम जल्मा वेळारच तांगेलो जल्म जाल्लो. वटू मेळून व्हड उत्सव जातालो. जाले तारखे नवीन नवीन आशिल्लें तेन्ना तितली गर्दी जायनाशिल्ली. कडेन जानांक कळचा लागलें आनी ताका हें म्हणटा ती कळ्ळें राजा गेले आश्रय मेळ्ळो, राजाश्रय मेळ्ळो की शिवाजी महाराज तांकां इतले अमूक इतले विनियोगा खातीर मंदिरा खर्चा खातीर आनी हें रामनवमी उत्सवा खातीर कितली होन्स आनी पेटोवच्या लागले. कळ्ळें. जाल्यार एक फावट कशें जालें रामनवमी वेळार अशें जालें की 15 दिसां रामनवमी आयली जाल्यार शिवाजीला तांकां येयनीची. मे बी ही वॉज टू बिझी किंवा देवाल कशी इच्छा आसता तशी घडता. हे तेगळ जाणां तूं देव आसा. त्या वेळार कंटेम्पररी कोण कोण आशिल्ले संत तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी आनी शिवाजी महाराज हे तेग जाणां. तर तान तुकलेपणी बरें निष्पन्न जावंका म्हणून ते परमेश्वराली इच्छा फावस पण तेकले येनी म्हणना पडे. बाकीचे आजूबाजूचे वर्कर्स असतात किंवा ते कार्यकर्ते म्हणतात, कार्यकर्ते ते समर्थांगल अंडरच काम करताले. बरे भावीक आशिल्ले आनी भक्त आशिल्ले समर्थांगले, समर्थ संप्रदायांतले. जाल्यार तांकां चिंत लागून राबली. हे पण इतले कडे इतले जाण येवची आसा ती तांगेल राबची वेवस्था, तांगेल खावच पिवच्याच वेवस्था, तांगेल सगळी वेवस्था कशी करची बा म्हणून तांकां काळजी दिसच्या लागली की आमी शिवाजी कागद बरोवया. हांवें एक फावट तांणी समर्थांक वचून मेळ्ळें श्री समर्थांक आनी म्हळ्यार आमी शिवाजीक एक पत्रक पेटोवया हांवें म्हणून की तुमी विसरले की कल्लें हें पंत कल्लें येयनी म्हणून. तर ते म्हळ्यार कल्ल्याक मग शिश्याल्या कल्लें मागचे सारकी तितली वायट वेळ मजेर येयनी. मग राम समर्थच तो सगळी वेवस्था करून दितलो म्हणून तांणी सांगलें. तरी की हांकां काळजी न्ही. आनी समर्थ आपले निश्चिंत आराम न्हिदताले, उठयताले, सगळ्यांक गायड करताले, चला हें करात तें करात. आनी हांकां पाप काळजी पयशे ना तिकल करचें. तरी कार्यकर्ते केन्ना पगाराची मागणी करनाशिल्ले, करताले पाप.
तरीके मायकल जाल्यान एक 12 दिवस वरले. त्या समर्थांनी रात्री मध्यरात्री त्या कल्याण स्वाम्यांक आपयले आणि सांगले मस्तीतले पेपर्स घेवन यो हां, आणि तुगेले शाई आणि दौत आणि हें कले लेखणी घेवन यो. आणि त्यांनी तो बरोवनच्या बसलो, कल्याण स्वामी बरोवनच्या बसले आणि समर्थ थंय बसले पद्मासन घालून. आणि त्यांनी जे झर 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 सांगच्या सूर केले, एक एक ओव्य श्लोक, आणि ताका सांगले तूं बरोवन घे म्हणून. 3 प्रहर लागले, सगळे 205 श्लोक बरोवन काडले. फालफाल झाले. समर्थ उठायले आणि ताका शाबासकी दिली शिष्याक, आणि ताल कान्नांत कलकी गुट्टू सांगलो की हें कशें मॅनेज करचें. आणि आपण उपासने खातीर आपण भायरचे के वतस एकांतांत आपणा एकांत जाय म्हूण सांगले. आणि ते खंय की वचूले. आणि आपण येता चैत्र म्हयन्यान रामनवमी, तर येता तो सरी, तूं काळजी करूं नाका. पण कल करचें म्हूण सांगलें. तांणी सकाळीं उठायल भितरी एक 15 लोकांक 10-15 लोकांक वट्टू केले, जे बरे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां आपयले, तांगेली मिटींग घेतली आणि तांकां पेपर्स वांटले. आणि तांणी सांगलें आपण आतां सांगता ते तुमी बरोवन घेवचें. ह्या समर्थांनी दिल्या मॅसेज तांगेलो, हे तुमी बरोवन घ्या ते. आणि प्रत्येकाने ते 205 श्लोक बरोवन घेतले नंबर वायज. आणि ते घेवन तांणी सांगलें झोडली घे ती, ते श्लोक घे ती. आणि वचून एक एक तुमकां गांव तांकां वांटून दिले, एकल्यान एक एक गांवांत वचचें. 5 घरान भिक्ष मागून हाडची, किंवा ताजे वयर कितले जाता तितले, पण जास्ती भिक्ष घेवची ना. जर ते कितले दितात ते घेवन येवचे. आणि पयशे दिल्यार पयशे म्हळ्यार हो न म्हणून दिताली, नाल्यार शिदा दिताली. शिद्या खातीर विंगड पिशवी ते सगळे दिन पेटयले. आणि ते मनाश लोक थंय फलफल्यार वच्चे 3.5-4 घंटे. जय जय रघुवीर समर्थ, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी आरोळी घाल भितरी खडबडून जागी झाले लोक. अरे आजी रामदास यायले ती. आणि त्या वेळार मात्र न्ही, अजूनही समर्थ संप्रदायांतून मनाचे श्लोक म्हण भिक्ष मागची हें आसा. रामनवमी कडेन भिक्ष मागू वतात गांवोगांव, आणि लोक वाट पळयतात तांगेली केन्ना येता ती. तशी दर हाका तांणी एक एक श्लोक एवरी डे, एक कितले घर वतात की तितले तांणी वांटून घेतले ते 205 श्लोक. तुमी हांव इतलें म्हणटा, तूं ताजे मुखावयलें ताजे मुखावयलें अशी. आनी नुस्तें म्हणचें न्ही, ताजो थोडो अर्थ सांगचो. तर मागीर समर्थ हांगेले म्हणणें केलें आशिल्लें की आमी नुस्तें घेवचें न्ही, आमी दिवच्या खंय शिकता, पयलीं दिवंका म्हळ्यार आमी मिंद जायना ती. आमी भीक मागूं वचूं न्ही थंय, जनजागृती जावचे खातीर. तावळी तशी ते श्लोक जन्म आयले, मना श्लोक. आणि हो मनाक केलेलो बोध असो. मनाकच केल्या करका, तनाक केल्या करनी. चेडवांक हड्डांक म्हाताऱ्यांक बसून कल्ल्याक तांणी बोध भरनी ना. कल्या म्हळ्यार मनुश्यागेल मन हें इतलें मन सर्वव्यापी आसा. प्राण्यांक सुद्दां मन आसा, सगळ्यांकय मन आसा, झाडांक सुद्दां मन आसा. तांकां शी पोरशिल्यार बेग्गी वाडटा ती. जाल्यार ज्या मन एकदम फुल्ली डेवलप्ड आसा, त्यामुळे मनुश्यागेल मन. पण ते इतले डेवलप जाल्यार धारदार शस्त्र ते, जाल्यार ते दुधारी शस्त्र, म्हळ्यार दोनी बाजू धार आसता न्ही तसलें. तें जर आमकां वापरच्या कळना तरी आमी हात कापून घेतात. तावळ ते कशी वापरचे, मनाचे शस्त्र वापरका कशी, हाजे खातीर हे मनाच श्लोक आसता. आणि मनास शक्ती म्हळ्यार कशी आसा, ती जाय थंय वळोवच्या जाता, डायवर्ट करूं जाता. जाल्यार आमगेल्या कल जाल्यार मन म्हळ्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष खंय. धर्म आनी मोक्ष हाजे मदें अर्थ आनी काम आसा. पयशे मेळोवचे आनी इच्छा, ह्यो इच्छा हें जाय तें जाय, ताजे मागशें धांवचें, कळ्ळें न्हय. आनी ताजे खातीर तो पयसो खर्च करचो. म्हळ्यार विशयांत आमी इतलें गुंतल्यान ती त्या मनाक जागृत करून
ताका उब्बार न्हू दुसरे कडेन दुसरे दिशेन वळोवचें. म्हापशी परत परत हांव ती काणी सांगता. मना दिश म्हळ्यार कल्लें मन तशी बरें आसता, निरागस आसता जाल्यार ताजी दिश कशी बदलोवची तरी तें समर्थ हांगेलें तें नॅक आसा. उबारचें आनी उलटे दिशेक केन्नाय मन धांवतच आसता खंय पूण एक जाग्यार म्हणून बसना. इतले विचार मनांत म्हळ्यार संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, हें करकी तें करकी तें करकी, इतले चंचल ताका एक जाग्यार स्थिर जायना. तें स्थिर कशें करचें आनी आमकां आनंद यात्रा करचे सो ताजे खातीर तें वाहन तयार करका म्हणना पडे आमकां समज तें सर्विसींग करका न्ही ताजी तेमी भक्ती मार्गार वच्चे खातीर वच्चे खातीर ताका एक खोगीर घालिल्लो वय. जशी घोडे आमी वतना हें आसता तर तांणी हांगा थंय पळोवन सायड ट्रॅक जावं नये म्हणून खोगीर घालतात. तशी आमगेली पदयात्रा जाली आमगो तसो. त्या पदयात्रेन तूं अशी दोरी दोन राबताले लोक वॉलेंटियर्स कल्ल्याक तर चमकत लोकांनी मदें रस्त्यार येवन एक्सिडेंटांनी जाय दो तशी हे मनाश लोक आसात. आमगेले कसले एक्सिडेंट वगैरे जायनाशी ते पळयतात. तेमी कशी वागका डूज एंड डोंट्स कल्ल कोर न्हय कल कोरका कशी कोरका कल खातीर कोरका पुराय मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे. इतलं आंजान गोंजान मना सज्जना. अरे इतले सज्जन आसवे मन हां स्वताल मन तपासून पळयात. इतले सज्जन आस की कितले वायट विचार कुडा कचरा भरला मनांत वय की नाही जाल्यार तकल एक चारडाक पळय अगदी पुंड चारडाक बाबा रे साम दाम दंड भेद तशी ताका ह्या मनाश लोकांत मनाक तांणी पडयल्या शिकयल्या की साम अशी कोर न्ही चारडा अशी कोरका भक्ती पंथान वचका तरी श्रीहरी मेळटा अशी पळय कितलो आनंद असो श्रीहरीन मेळ्ळे री अशे नमुन्याचे दाम तर ताजे कितले तुका हें आस लालच दाखोवची पळय अशी वच हांव तुका व्हरता तुका हें मेळटलें तें मेळटलें अशी. साम दाम दंड वचना नाजाल्यार तुका अमूक जातलें तमूक जातलें अशी. आनी भेद म्हळ्यार कहलें तीन पावली कितले गोमटे करून तांणी मनास लोक फॉलो केले ते आनंद यात्रेन मुखार पावली. तूं मात्र म्हाका कल्या व्हरला चल 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 वच्चा अशें कर ह्या बाजू यो दिश वळोवची. मस्त जालें देवाल नाम घे बाळा इतलें सोंपें देवाल नांव कल्या तूं घे ना म्हण अशी कळ्ळें न्हय. तर हे आनी कल्ल्याक ते इतले फेमस जाले मनाचे श्लोक कल खातीर कल समर्थ हांगेले हे न्ही स्वानुभवाचे बोल आसा ते तशी वागले तांगेले हातूं आनी तांणी मेळयले. ही केम ही वन तशी हे मनाश लोक कोण आचरण करता की श्रवण मात्र न्ही श्रवण चिंतन मनन आनी आचरण. श्रवण म्हळ्यार आयकुनचें आनी नंतरची निधिध्यास म्हळ्यार सुद्दां आयकुनचेंच. श्रवण हांगा श्रवण थंय पण तें आयकुनचें म्हळ्यार कलें वागचें आचरण करचें. तर कशें आचरण करचें कळूक आमकां ताजो अर्थ कळका न्हय. सोंपें म्हळ्यार सारकें तांत कितकी गुढार्थ आसता कळ्ळें. तर आमी हांगेले तें नित्य नूतन लावण्य पळोवंका तर तांगेले कितले हें आसत गो तसो आमकां गुणधर्म मनाकच बोध कल खातीर केला. ही मनशक्ती आसा तें खंय जाय थंय डायवर्ट करूं जाता. तें आत्तां सांगलें आमी कळ्ळें हें वाहन आसता तें म्हण कड्डेर कळ्ळें तें दुधारी शस्त्र आसा हांवें सांगलें. तर ताजे खातीर आमी मनार घेतल्यार कसलेंय करूं जाता तितली मनाशक्ती आसा. आमी संवसारांत बुड्डून परत जन्मात चक्रांत मनच पाडटा आमकां नाजाल्यार आमी दिश बदलल्यार आत्माभिमुख जाल्यार आमकां ह्या जंजाळांत सोडोवनचें कामें मनच करता. तेमीत मन तांणी मस्त म्हळ्यार तांगेले मनाचें हें ओळखल्या ताकद म्हणून मनाक बोध केला कळ्ळें. आतां न्ही हें सांगलें कळ्ळें ताजे करात पयलें तांगेलें कल केल्या पयलो श्लोक धरून आमी सूर करया. मनाची उभारी कशी घेवची आमगेल्या मनाची उभारी घेवंका. अयो बेजार आयलो
कशी दिवस वचना ती प्रायजाना पण थोडे जाणी अशी आकाशाला तोंड करून बसता ती केन्ना देवा तूं म्हाका आपयत रे म्हणून कल्ल्याक हां तुमकां कितलें आयुश्य दिल्या मनशागेलें आयुश्य घडये घडये मेळना मानवी देह ताचो जाल तितलो उपयोग करून घेया ती ताजे खातीर ते शरिराची सुद्दां काळजी घेवका ती वेग घेया ती आनी मनाची उबारी स्वताच धरका मन एक्सचेंज करूं जायना तोवे ताचो गुणधर्म आसा ते एक्सचेंज बिलकूल करूं जायना हां खंय दुकानांत वचून आमी ते हाजे कोटेड आयदन आसतात पळय कलतें टॅफ्लॉन आनी कलकले नॉन स्टीक तर ते नॉन स्टीक पण वता कडे ताजे पोळे आनी खिच्च्या लागतात आमी ते व्हरता ती एक्सचेंज करतात आनी नवीन हाडटात थोडेशे पयशे जास्त दिवन तशी मन एक्सचेंज करूं जायना मरसर तांचें मन वापरचें मरसर मात्र न्हय हां कड्डेर सुद्दां त्या ज्या मनाची अवस्था आसा तीच अवस्था भायर पडटा आनी ती परत दुसरो देह धारण करता आनी त्या अवस्थेन तानूच आमगेलें हें ठरता आमी यात्रेचे हें सांगिल्लें पिकअप पॉयंट्स कोण अगदी हांतूच बुड्डून आशिल्ली की तांगेली मना अवस्था तशीच विकारांनी हां ते बद्द जावन येता ती कडेन मुमुक्षू कोण मुमुक्षू तांकां इच्छा जाल्या मागीर त्या थंय स्टार्ट करता ती कोण साधक आशिल्ली तांकां साधकाची मना अवस्था थंय स्टार्ट करता ती कोण सिद्ध आसता ती ते सिद्ध जावन येता ती आनी बाकीच्यांक शिकयता ती असले नमुन्याचें त्या मनाचें इतलें हें आसा की तेमीच ताक्का पण एखाद्या घोड्याक कशी जर आमी कंट्रोल करनी न्ही तर ते बेफाम धांवता आयदर मुर्दाड जाता म्हळ्यार एकली बरी मंद बुद्धीशी ह्यो तांगेलें मन मारून जगता ती प्रत्येकान स्वताल मन मान घेतात दुसऱ्यांकच हें दिवचें तांकांच हें दिवचें आमगेल्या मना खाली किंमत ना कोणेय येता तेणें पायपूस निशे वागयता ती दॅट इज नॉट अलावड वी अलाव देम टू डू दॅट इज वाय दे डू इट ते अलाव करचे ना जाल्यार चुचकारू न्हू गोमटे करूं न्हू आनी हें केन्ना येता हां मनान मनाचेर प्रेम करूं जाता दुसऱ्यांगेल मनांतल्यान आमकां ओळखचें जाता ही शक्ती त्या मनाक आसा आनी प्रेमान राबून हें करूं जाता तर त्या घोड्याक चुचकारू न्हू गोड्डो उरलो न्हू खंय वळयलें न्ही थंय वळता तें बेफाम एक तर मुर्दाड आसता नाजाल्यार कसलें मोकाट सुट्टिल्ले वरी त्या बैल गांवांत तूं कोणा शत्रूत वसल्यार न्ही ते शेतांत बैल घालता ती तांकां शिकून तपल्यार पुरो ते छू केलें की वता ते आनी नासाडी करतात पुरे पिकाची शेतांची नासाडी करतात तसले बैलावर सुद्दां मन मोकाट म्हणटात तशें मोकाटे आसूं न्ही आनी पण शांत जाल्यार काम सू आसका गोमटे भक्ती मार्गारी स्टायलार चमकतलें गोमटेंची सगळ्यांक आनंद दितलें तें मन कशें करचें म्हणून मनाचे श्लोक बरयले ती तेमीच इवन संत तुकाराम म्हणटात मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण कांय ना फक्त तरी हे म्हणटात मन खंय आसा दिसता वे दिसना जाल्यार एक वेळ देव आसकी ना म्हूण शंक येता जाल्यार मन आसकी ना म्हूण कोणेय शंक काडनात इत्याक तर ताणें केलेले उद्योग आमकां दिसतात वीज दिसना जाल्यार वीज आसा हें सगळ्यांक पडटा इत्याक तर विजेन फॅन चलता आनी फ्रीज चलता मायक्रो चलता सगळं काही चलता गिजर चलता गिजरांत हून जाता फ्रिजान थंड जाता फॅनान वार हालता हवा हालता नाना नमुने काम तशी मन आसक जाल्यार म्हळ्यार ताणें केलें सगळें काम दिसता ती म्हळ खातीर तशें जाता आतां तांणी हांगा हो पयलो श्लोक कलो पयलो श्लोक गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ आता हांगा केन्नाय आमी खंयचेय सूर करतना मंगलाचरण म्हणटात ताका तर तें गणपती गेले आनी शारदे गेले स्तवन करतात कल खातीर करता ती कोणें विचार केला वया तो गणांगल अधीश गणांगेलो ईश कळ्ळें गणांगल समूह गण म्हळ्यार कसलें सैन्य किंवा गण म्हळ्यार आमगेली इंद्रियांक कंट्रोल करतलो तो गणाधीश गणपती ते सर्वव्यापी जाणीवतांत आसता आमगेल्या देहांत आमकां जाणीव जाता भुकेची जाणीव जाता ती गणपती गेलमीत जाता हां आनी खावंची कार्य करता ती शारदा कार्य म्हळ्यार शक्ती
तशी गणपती आणि शारदा, शिव आणि शक्ती ह्यो जोड ह्यो सगळे आमगेल भितरीच आसती. त्यामुळे पहिले गणपती गेले आराधन करता विश्वव्यापी जाणीव असती. ती जर आम कल्याची जाणीव जायनी, मनुष्य इज लायक अ वेजिटेबल. कोमांत वचुलो म्हणटात म्हळ्यार कल्लें, कोमांत वच्चें म्हळ्यार कल्लें शेवटी. हां, की आमकां कल्याची जाणीव जायना. वी आर लायक अ वेजिटेबल. शरीर श्वासोश्वास घेता आसता, सगळें आसता, पण आमी कले हालचाल करूं शकना. ती ना जाल्यार कशी मन म्हळ्यार कॉम्प्युटर ऑपरेटर आसता, मेंदू कल्ले करना. हां, मेंदू कसलेंय करना. जाल्यार कॉम्प्युटर फेल जाल्यार त्या ऑपरेटराकय कॉम्प्युटर चलोवचें जायना. कळ्ळें न्हय? तर तें मनान चलोवंक. तर मनच जर हें जालें, वायट जालें, वापरच्या कळणी कशीपणी वापरलें तरी कल जाता. आमी स्वता गेले, आमी आत्महत्यारे म्हळें समर्थांनी तांकां असल्या मनशांक, की स्वताल बरेपण करून घेना ती म्हणून. आतां तांणी सांगलें गणाधीश जो सेनापती असता तशी सगळे इंद्रियांचो अधिष्ठात्र देवता. हां, आणि सर्व गुणांचो सुद्दां गुणाधीश सुद्दां असतो. गुणां सुद्दां ताजो सुद्दां देवता. हां, तर तेमी ती कल्ले आसता. ताणें गजमुख धारण केल्या. गणाधीशाने गणपतीने गजमुख कल्ल्या घेतल्या. ते अशीच गणपतीचे हे मुख हाका हत्ती मुख लायिल्ले ईश्वराने. ते तशी तांगेली अरेंजमेंट आशिल्ली कल खातीर. तरी जो लिडर आसत, प्रत्येक त्या गजमुखाचे प्रत्येक पळयात तुमी कान कशी आसती तागेले. कान अशी इतितलो हडोडान अशी 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 हालता आसता ती कल खातीर. कितले जाण कान भरतले आसता ती. जो लिडर आसता तांगेले चमचे लोक मस्त आसता ते सगळे कान भरता आसता ती. तावळे सगळे भितर घेवचे ना. जे सार आस, जे आवश्यक आस, निवडची क्रिया करका, निवडची क्रिया. कळ्ळें न्हय? तावळे मात्र जाता. आनी बाकीचे अशी फाप म्हूण उडोवन सोडचें. आमी धान्य पाकडटात न्ही, फोलपट सगळी वता ती आनी बरें धान्य मात्र व्हरका. तशी जावंका. तेमीच कान आसता ती. जाय आशिल्लें भितर घेवचें तशी. आमगेले तशी कान ना. तेमीत कल जाता की आमी हें करतात, पण मन आखांक हें केल्या. कितले गोमटे केल्या. समर्थ सांगता ती मनाल एक गुणधर्म आस की तुमी खंय मनान रजिस्टर केलें न्ही, खंय मन लायलें, चिकटयलें, तेंच मनांत वता. बाकीचे आपोआप भायर पण वता, आपोआप भायर पडता. रस्त्यार आमकां कितले लोक दिसता ती आमी खंय सगळ्यांक लक्षान दवरतात वे, दवरना ती. लक्षान दवरना ती. तशें जाता. तरी ते हाजें म्हळ्यार तशी ते कान. कळ्ळें? तशें तें मनय आसता की कल्ल खंय लक्ष दिल्लें तें लक्षांत राखता. आनी सम बरे कडेन लक्ष दिवन तें लक्षान दवरलें तर आमगेलें ध्येय लक्षा पर्यंत आमकां पावचें जाता. हें समर्थ सांगता. थंय मनाचें म्हत्व आसा. तशें तो गणाधीश कान जाले. दोळे कशी तागेले, दोळे अशी दूर दृश्टी. म्हळ्यार आमी दूरचें पळोवचें आसल्यार आमी चिके अशी करून पळयतात सपूर करून. तशें तागेले सपूर दोळे, पण तातूंत तेज इतलें की दूरचे सर्च लायटशे एक एक फावट ते हाजे कले एरोड्रोमाने आमगे लागीं आसा थंयचे लायट्स हांगा घरांत पडटा ती. तशी ती दृश्टी गणपती गेली. दूरदृश्टी. नाक सोंडाळी. ते घ्राणेंद्रिय नाक. ताका धूरचो वास येता. धूरचो वास येवंका शत्रूंक सुगाव लागका, ताका चावूल लागका. तशी लिडरान आसका. चौफेर दृश्टी आसका. आनी मदोन्मत्त म्हळ्यार कल्लें वीरश्री नुस्ती अशी हें गळटा तशी. भोव गोमटे अशें सगळें हें जें आसता पळय. तशी पोट इतलो व्हड गणपती गेले. म्हळ्यार कल्लें लोकांगेले अपराध पोटांत घालचे, तांकां क्षम करची, क्षमाशीलता. कल्लें म्हळ्यार तो गणाधीश मात्र न्ही, तो गुणाधीश आसा. परत कल्लें ते उमऱ्यावेल हें म्हणटात पळय, तशी मेट्टारी बसता ती तशी. तो मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. मूळ माया. मूळ माय ती. म्हळ्यार ताज खंय निर्गुण आंता न्हू, एक हाजेर आसता ते मेडेर म्हणटात न्ही तशी बाउंड्री. ह्या बाजूक सगळें दृश्य संवसार आसा. इंद्रिय आसा ती, इंद्रियांची सूख आसा, हें आसा. आनी त्या बाजू सगळें निर्गुण आसा. तर तो साक्षी भावान सगळे कडेन पळयता.
आणि ती विश्वव्यापी जाणीव आशिल्ली ती जाणीव प्रेझेंट असल्यार मात्र आम्ही कार्य करू शकतात. नाल्यार कल्लेपणी विवेक ना, विचार ना, कसले जाणीव नासतना, कसले ज्ञान नासतना कसले करू घेतले रे. ती ज्ञानाची अधिष्ठात्री देवता. तर मागीर फिजिकली प्रेझेंट, मेंटली ॲबसेंट कसलेपणी करता बसली, करता ती कार्य करता ती शारदे गेल काम तें जाल्यार अर्थ कळ न्हू, सम कोर न्हू, कळचें तें काम गणपती गेलें. तेमी तागल पयलें हें केलें, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. आमकां निर्गुणांत एक जावचें आसा, तरी तो गणपती आमकां थंय थंय पावयता. तेमी तागलें पयलें स्तवन कोरता आनी नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, चारी वाणी म्हण कलें आमी एकदम कलें उलयता ती इम्पल्स तशें खरें म्हळ्यार आसूं न्ही. कलें म्हळ्यार एकदम तोंडांतल्यान कलें पूण येना, तें इमॅच्युअर मायंड दाखयता तशें आयलें. जाल्यार आमकां कलें उलयतना आमकां कसलें पसंद पडप पडना जावप ताचो विचार कितलें गोमटेस न्ही म्हणून, किंवां कितलें वायट आसा म्हण एक नमन्याक कोप आयले पळय, तें आतां म्हाका कोप येता आसा हाजी जाणीव म्हाका हांगा परावाणीश थंय जाता, स्फुरण जाता. आतां कल्पणी उलोवंका म्हणून उरलेली की ती वाणी पश्चंतीत वता. पश्चंती म्हळ्यार पळोवचें. आत्तां आपण पळोवचें म्हळ्यार कल पळोवचें तूं ही योग्य वेळ आसवय, हांव कोणाक उलयतस, हांव कल उलयतस, हांव खर उलयतस की पट्टी उलयतस, आनी ताजे मीत कोणाल मन दुखयत की कसलें दुखोवन हें हें तशी ना जाल्यार आत्तां करेक्ट आसा उलय म्हणना पळय, कडेक खंयचे शब्दान तें उलोवचें म्हणून ताजें गुणगुणून पळोवचें मनान तूं शब्द भांडार उल्ले करचें आनी कड्डेर वैखरीन भायर काडचें. ह्यो चार वाणी वैखरी म्हळ्यार एक्च्युअली शब्दान उलोवचें. तरी जे हाजें ज्ञान रूप आसता तो गणपती, आनी त्या ज्ञानाक शब्द रूप दिवचें, अर्थ सगळं कळटा गणपती लागीं जाल्यार त्या अर्थाक क्रियाशील करचें, शब्द रुपान तें मांडचें गोमटें करून आनी सगळ्यांक समजावन सांगचें. फॉर एग्जाम्पल हें कविंगल्यांनी काम, तांकां शारद प्रसन्न आसता. तर असलें हें शारदा ती मूळ चत्वार वाचा, मूळची ती चत्वार वाचा आनी हांगेल मदत घेवन म्हळ्यार थोडक्यान म्हळ्यार कलें आमगेल मनांतूं हें सगळें आसा तो गणाधीश सुद्दां मनांत आसा आमगेल्या तना मनांत व्याप्त आसा. ती शारदाय थंयच बसल्या सगळ्या केंद्रांतूं. तांगेल विचार करून आमी हें करता कळ्ळें. गमो पंथ आनंत या राघवाचा, कळ्ळें. हे राघवाल अनंत पथ चलका, तशी राघवाल अनंत पथ म्हळ्यार कळ्ळें तेंच परब्रह्म राम तत्व. तें राम तत्वांत वच्चें म्हळ्यार हें अनंत, ताका आदि ना अंत ना कलें ना, कळ्ळें न्हय. तरी आमी ते सांगतात पयलीं हातूं की आमी ताज्यान आमी तशी वच्चां, कळ्ळें न्हय. आमगेल हांगा हेतू सांगला ग्रंथरचनेच हेतू केल्लो की आमकां अनंत ह्या राघवाच्या पंथाचेर आमकां मुखार मुखार वच्चें. आनी दासबोध तेमी ती दासबोध आनी मनाचे श्लोक, मना श्लोक म्हळ्यार खोगिरशें आनी दासबोध म्हळ्यार एक्च्युअली आमी बैसून आमी तांतां पदक्रमण करता, ती पदयात्रा करता, ती करतात तावळ चमकूंका, तावळ जाणीवपूर्वक चमकूंका. मायंड जागेर आसका, मन हें वाहन आसा तें एलर्ट आसका, वेल फेड आसका, तातूंत बरे विचार आसका, ती सदाचरण आसका, सगळ्यांगेल प्रेम भाव आसका. ताजे खातीर हो मंगलाचरण. आता मी हांगा तेमी ते म्हणटा ती गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी आमगेल दासबोध आल्या वळया आमी 11 दशकांतूं 11 दशक करता आशिल्ली गोतस न्हय. 11 दशकांतले 3 समास आमगेले जालेले. आतां चवथ कलो तरी सार विवेक निरूपण, पयलीं शिकवण निरूपण म्हण आशिल्लें, ते तिसरे हंत आमी शिकवण निरूपण म्हण केलेलें की तातूंत तांणी हें सांगिल्लें एक प्रपंच आनी दुसरें परमार्थ. तरी कल कोरका प्रपंच आनी परमार्थ दोनी आमकां जावंका लागता.
तेमी आळसाने जीवनाची नासाडी करूं नये. आळसा इतले शत्रू ना. बेगी उठावका, आत्मचिंतन करका, हां कलेपुणी पाठांतर करका, दिनत्रयी कशी आसका तें तांणी सांगिल्लें. दिनचर्या गोड उलोवन लोकांक सगळ्यांक खूश दवरका. व्यवसाय स्वता करका, आळशी जावं नये. हां प्रत्येकल्यान कमावन खावका, फुकटचे कोणाले खावं नये. थोडेपुणी वाचन, चिंतन, मनन, श्रवण आसका. अध्यात्मा मार्गांतले बरे ग्रंथ वाचका ती. हां आणि आपण जे कल काम करू भायर सरला ऑफिसान जावं ताजे ज्ञान, उत्तम ज्ञान कोरून घेवंका. नाजाल्यार तो फसता, कोणेय फसयतात ताका. कडेरी आपणाक ज्ञान जालें, नवीन लोक आयले, तांकांय शिकोवंका. आमगेल्या हातांत हांव क्लार्क आशिल्ली, क्लरिकल शिकून ऑफिसर जाली. नंतर म्हाका दुसरी खंय ट्रान्सफर केली. तावळी ते विंगड काम, तावळी कोण काम केल्ल्यान तांकां जास्ती नॉलेज न्हय. सो आय डिडंट मायंड. हांव ते क्लार्काले थंय शिकून घेतलें हें कशें करचें म्हूण. म्हळ्यार आमकां गोत्तच का पयलीं तें क्लरिकल काम करून पळयलें हांवें एक दिवस. तावळ म्हाका कळ्ळें नेमकें ताका कितलो वेळ लागता, कल जाता. म्हळ्यार कोणेय आमकां वयले लोक, तोगूच लोक कोणेय आमकां फसोवचे शकना ती. कळ्ळें न्हय. आनी असले वेळार नेमकें कळटा कोणाल कली अडचण येवच्या शकता हें काम करतना. हाता तोगू लोकांक सुद्दां कसली अडचण येता. तावळ त्या अडचणींत पडलेल्यांक मनशांक मदत करता. आनी दुसऱ्यां खातीर थोडेपुणी आपणागेलें शरीर कश्टोवंका, कश्ट काडका तांचे खातीर, कसलेपुणी काम करका तशी. हां भगवंतागेले आमी विश्वस्त आसत. ते खरें म्हळ्यार मालकी तागेले आसत. ताणें आमकां वयसून दिल्ल्या म्हणून हें काम आमी करता आसत. तरी पण आनंदान करका. तो म्हगेलो ब्रेड अर्नर, ताणें दिलेलें मीत म्हाका खावचें मेळटा, पिवचें मेळटा, घर मेळटा सगळें. तेमीत कृतज्ञतेने आमी प्रत्येक कुशलतेने काम करता जाल्यार तेमीत कल जाता भगवंताल विश्वस्त म्हळ्यार आमकां टेन्शन जायना. लाभ जावं नुकसान जावं तागेलें वय की न्ही. आमकां आपल्या पोटा पुरता पैसा प्रपंचांत, हां आनी परमार्थान सुद्दां आमगेलें आमी. हांव कोण, हांव त्या देवाक चल्ली, हांव त्या देवागेले एक तांगेलो जीव. अशी हे 15 पॉयंट्स ती माळ गळ्यान घालून सतत जिवन तशी जगता. आत्तां तांणी सांगल्या सार विवेक निरूपण. हांगा तांणी ज्ञान म्हळ्यार कल्लें हाजी एक म्हत्वाची व्याख्या तांणी सांगल्या. खंयच्याय वस्तूची खरी किंमत कल्ली हें ओळखचें हक्क ज्ञान म्हणटात. ताका ज्ञान जाल्लें म्हूण. आतां हें खरी किंमत ओळखच्याक सुद्दां एक पात्रता लागता न्हय. प्रत्येकल्याक तेकल्याक रामनामाची किंमत नाशिल्ली. कोणके एक मनशाक राम नाम दिलें पाप, तरी तो खंय घाटार वचूलो. सगळें नांव श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणटची काम करताले. तावळी हांकां दिसलें त्या कोणें नवीन नवीन जप घेतला, म्हाकाय तेंच दिल्लें, म्हाका दिशिल्लें हांव स्पेशल शिश्य म्हणून. कळ्ळें. ताका आज यो फाय यो करून फाल्यां यो करून अगदी हें करून कान्ना तूं तुका म्हूण सांगता म्हणून दिल्लें तें राम नाम दिलें. अरे सगळ्यांक हें नाम गोतस, म्हाकाय हेंच दिल्लें म्हणून अशें. तर तो म्हणटा गुरुजी हें कशें दिलें म्हणून. म्हाका दुसरी कलेपुणी दिवी आशिल्ली न्हय, हेंच दिल्लें सगळ्यांक दिल्लेलींची. म्हळ्यार ताका ज्ञान जाय न्ही. तांची वस्तूची खरें कल्ली किंमत आसा हें ताका गोतना. तांणी कल केलें एक मौल्यवान तांचो एक खड आशिल्लो, तो तांणी त्या शिश्याक दिलो. आनी ताका सांगलें त्या नंतर सांगता हांव तुका दुसरें नाम दिवचें की कल म्हणून. पयलें हें बाजारांत वच मां आनी विंगड विकू बसतात न्हय, प्रत्येक वेळेला वच आनी हाजी किंमत कितली म्हूण विचारून घेवन यो. ते कल किंमत करतात आनी बरोवन घे कोण कितली किंमत सांगली कोण. पण खरें विकू नाका. कोणें कितले दिले तरी विकचें ना, मोगल ती प्रॉपर्टी घेवन यो. आनी वचूलो एक मिरची कोथिंबीर वाल्याक विचारलें. ती म्हणाल म्हाका कलें कळना बाबा, जाल्यार हांव कल करचें म्हणल्यार कसलें ना, जाल्यार तुका अडचण आसल्या घे थोडे मिरची मसालो घे म्हणून. विकच्याक सुद्दां घेवच्याक तिल्ल्या कले हेंची ना, ती कले कळनात ताजें. तर मुखार वचूलो आनी एक फ्रूटवालो आनी बशिल्लो. ताणें सांगलें हांव दवरून घेता, म्हाका वजन करचें, हांव फुट्टो न्हू ताजी वजन म्हूण वापरता, पण दवर हांगा घे, तुका ताजे बदलाक हांव हें दितां कले एप्पल हें तें थोडी केळी अशें दिता. ताणें सांगलें ना ना विकचें ना म्हणून. तें बरोवन घेतलें आनी मुखार वचूलो. तशें एक करून एक फर्निचरा दुकानार वचूलो. ताणें सांगलें ताका बरें कळ्ळें, ताका बरें मौल्यवान आसा. अरे तूं कितलें फर्निचर दिता पण म्हाका दी न्ही हें. तर तो म्हणा ना ना ना. तें बरोवन घेतलें
मगल गुरून सांगलें विकचें ना, फक्त मोल सांग म्हूण. हां, आनी वचूलो. शेवटी एक जवाहराला वचूलो तो, म्हळ्यार हें ज्वेलर्स शॉप. थंय वचूलो आनी तो अगदी हें आशिल्लो तो रत्न पारखी. ताल्ल्याक तें दिल्लें. ताणें तागेलें तें मशीन आसा न्ही, तातूंत तें पळयलें. ताका भितर सगळीं रत्न दिसच्या लागलीं. तावळ ताणें तें भितर काण दवरलें आनी ताका सांगता, तुका जाय आशिल्लें भांगार रत्न हांगच्यान घेवन वच, पण हो पीस म्हाका जाय, हांव तुका दिना म्हूण. तावळ शेवटी ताका विनवणी करून तें परत घेवच्या लायलें. सगळें घे, पण हें एकच मल्ल्या दवरिना. कळ्ळें? तावळी ताणें सांगलें, ना मगल गुरून सांगलें हें विकचें ना म्हूण, हाडी हाडी म्हूण कशें करून घेतलें. आनी परत आयलो गुरू लागीं. तर ताणें म्हळें, कलकल तुका अनुभव आयलो? तर अशें जालें. ताणें सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें. तर त्या जवाहिराने फुल्ल तो दिवच्या तयार नाशिल्लो. हांव कशी पूण करून तें घेवन आयलो. गुरुजी हें घेयात ती. हां, तर तांणी म्हळें, आतां कळ्ळें वे तुका? हां, म्हळ्यार तें ज्ञान जावच्याक सुद्दां तितली पारख आसका लागता. आनी तें पारख केन्ना जाता? ताजो वापर कोण कोण कोर न्हू. ताणें त्या जवाहिराने तें रत्न पारखी कशी जालो तो, ते रत्नाची पारख करूंक शिकलो तो. शिकलो, शिक्षण घेतलें ताणें, ज्ञान कोण घेतलें. तावळ ताका खरी किंमत कळ्ळी. बाकीच्या कोणाकय ताजी खरी किंमत कळ्ळी. तूं कोणाक कितले जाणां विचार तुवें, वय की न्ही? हां, कोणाक किंमत कळ्ळी. तशी तुका किंमत कळ्ळी त्या हाज्यवारेस ह्या फातरावारी रामनाम घेवच्या लाग आनी पळ कल जाता म्हूण. आनी तो एकदम असीम भक्त जालो समर्थांगलो कडेन. केन्नाय ताका अशें मनांत येयनी. तेमी तें ज्ञान म्हळ्यार कहलें की वस्तूची खरी किंमत ओळखचें हाका ज्ञान म्हणटात. तें ज्ञान प्रत्येकल्याक विंगड विंगड नमुन्यान जाता. तांगेल मनाची कुवत कितली आसा त्या प्रमाण तांकां ज्ञान जाता. दृश्य हें टिकना, गोतच न्हय, अशाश्वत. अशें प्रत्यक्ष अनुभव येवन सुद्दां देहबुद्धीचे आमकां इतले अभ्यास जाला न्ही की आमकां देहबुद्धीचे जे दृश्य दिसता तेंच खरेंशें दिसता. जाल्यार जाणटे मनशाने, बुदवंत मनशाने विवेक करता. हां, ते दिसता वय गोमटे दिसता, दृश्य सगळें गोमटे दिसता, सिनरी गोमटी दिसता, एवरीथींग गोमट्यो बायल मनशां, गोमटे दाल मनशां सगळें दिसता. सृश्टी कितली गोमटी सगळें दिसता. जाल्यार विवेक कल करचो की खंयची सार आसा, खंयची असार आसा, खंयची नित्य आसा, खंयची अनित्य आसा, हाचो विवेक करता. कळ्ळें? आनी असार आसा तें बाजूक करता. कितलेंय वॅल्युएबल आसलें तरी हें टिकचें ना, पेरिशेबल. हें आयुश्य आसता म्हणसरीची. आनी आमगेलें मुखावेलें आयुश्य कितले कोटी वर्सांचें आसा आनी तांणी गटांगळे खावचें ना. ताजे पयलें आमकां मनुश्यागो देह मेळ्ळा तें दवरचे पयलींचे आमी तो देह आसतनाची ताजें कल्याण करून घेवया. की जें सार आसा तें आमकां मेळका म्हळ खातीर आमी आत्माभिमुख जावया, आत्मज्ञान करून घेवचें मार्गा लागया आनी ताजे खातीर दासबोध वाचच्या आनी ताजे खातीर मना श्लोक फॉलो करया. असार ओळखा आनी टिकणार हें सार आसा हें ताजो स्विकार करता. अशी विवेक करना पडकल जाता. पिंडाचे 4 आसता ती स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण म्हणाले. ब्रह्मांडात 4 अशी सगळें कडेन 4 अवस्था खंयच्यो, स्वप्न, सुषुप्ती, जागृती आनी तुर्या. तुर्या म्हळ्यार साक्षी भाव. हे सगळे दृश्यांत येता. इवन तुर्या म्हळ्यार साक्षी भाव सुद्दां परब्रह्म न्हय, शून्य. नंबर लायन आसता न्ही, नंबर लायनान तूं -4, -3, -2, -1 कडेन 0 येता. 0 नंतर +1, +2, +3, +4 जाता. तर आमी मायनसांत आसतना आमगेली प्रगती केन्ना जाता, मन शांत जाता, विचार रपता. एक काळ अशें की शुन्यावस्था म्हळ्यार नामय बंद पडटा, विचार एक लयान येता. आमकां इतलें बरें दिसता, आमकां दिसता की हेंच परब्रह्म, पण तो घोटाळो तें परब्रह्म न्ही. ताजीची साधन करता आनी थंय आमी गुरूंक शरण वचका. तावळ गुरू आमकां मुखार व्हरूंक मदत करतात. थंय तें निर्गुणाचा म्हूण म्हणटात न्ही, तशी गणेशागल प्रार्थना थंय करता. ती जाणीव मेडेर तांदूं आमी पेलदिकान वचचो प्रयत्न करता. हें तांणी सांगलें सार विवेक निरूपण. तशी ब्रह्मांडात सुद्दां 4 हें आसता ती. सगळे दृश्याचे निराश जायना पडे शून्य उबरता आतां सांगिल्लें वरें. आनी शून्य सुद्दां ओलांडून वचना पडे निर्विकार ब्रह्म अनुभवा येता. तर हो जो अंतरात्मा आतां आमगेले पयलेंच हांव सांगिल्लें, एक निश्चळ आसा, एक चंचळ आसा.
मूळ माया ही चंचळ जाल्यार तिगल केन्ना पुणी नाश जावंच असं. नाश म्हळ्यार नाश जायना, ती हेंच कल्पना रूपच न्हय, ती कल्पना ना जाता आनी ती मूळ परब्रह्मांत विलीन जावन वता. कडे केन्ना पुणी मस्त शेकडो वर्सां नंतर ती परत येता, परत खेळ करता, परत सृश्टी निर्माण करता. तो पर्यंत हे अडकलेले जीव अशी खंय पुणी निपून बसतात, परत सृश्टी निर्माण जावची वाट पळयतची. तांकां कले सद्गती मेळना. म्हणून म्हणटात न्ही, आत्म्याला सद्गती मिळू दे, आत्म्याला सद्गती मिळू दे. आत्म खरें म्हळ्यार अविनाशी आसता पळोवच्या गेले, पण तो सुद्दां शेवटी ताकाय विनाश आसचो. एक कल्पांतांतू म्हळ्यार तो मूळ मायेचें स्वरूप, सान सूक्ष्म आत्मा, आनी तो सगळें हें चलयता. आनी तें चलोवच्याक ताका मन रुपी दिल्या, मन दिल्या सहाय करूंक. जाल्यार मनाचेर कंट्रोल ना. मनाने त्या आत्म्याकच बंद करून दवरलें गॅस सिलिंडरान घालेले वरी. तो आत्मा फक्त आमगेले इंद्रिय चलयता, बाकी कल्ले करूं शकना. पण मनाची इतली ताकद आसा. मनाक समज हें कोर न्हू, आमी सार असार खंयचें खंयचें नित्य आस, खंयचें अनित्य आस, तें पुरें पळोवचें शिकता. आतां आमी तें वाचच्या सार विवेक निरूपण श्रीराम. आतां तें तांणी सांगलें की निश्चळ आनी चंचळ. आतां मूळ माया आसली ती हांत परब्रह्मांतान अशीच एक झुळूकशी आयली, आनी आयली तांत कल्ले आशिल्ले ते परब्रह्माल गूण आशिल्लेच, गूण निर्गुण आसतें जाल्यार तें जिवंतच न्हय. तांत एक जाणीव, विश्वव्यापी जाणीव आनी कार्य करची शक्ती, म्हळ्यार शिव आनी शक्ती दोन्ही रूप घेवन अर्धनारी नटेश्वर तो मूळ माया. सा आनी तद एतद तशी मेळ न्हू, तें तद जाता. सा आनी तत् मेळ न्हू म्हळ्यार राम कृष्ण ही ताजी नांव. पण ते सगळे देव, आनी तांकां इतले पावर्स आसा ती की पुऱ्या सृश्टी तांणी निर्माण केली. ती योगक्षेमम वहाम्यहम. आमगेले कोण भक्ती करता की तो देव आमकां सगळें पुरयता. ते परब्रह्म पुरयना, परब्रह्म कल्लें करना, हो देव आमचे खातीर करता. जाल्यार ताका सुद्दां तें उत्पन्न जालेली मिती, ताका स्थिती आसा, ताका लय आसा. जाल्यार केन्नकी जातलो तो लय. आतां एक हातू राज्यांतू एक राय आसा आनी बाकीचे सगळे प्रजेन सुद्दां कोणें जास्त श्रीमंत, कोणें कमी श्रीमंत, कोणें भिकारी. जाल्यार सगळीं मनुश्याची न्हय, राय सुद्दां मनुश्याची. जाल्यार रायाल पावर कितली. तशी ते मूळ माया आनी आत्म्यागेल पावर, पण तांकांय विलय आसता. आनी ते तांगेल मदत घेवनूच मागीर तांकां इतली पावर आसा की ते आनी तांथानू डायरेक्ट आयिल्ली आसता ती मूळ माया परब्रह्मांतान. आमी तिगल कृप जाल्यार मात्र आमी परब्रह्मांत वचूं शकतात. आतां नवरात्री सुरू जाल्या, नवविधा भक्ती नवरात्री व्यक्ती अवघिया एकची प्राप्ती. तशी नवरात्रींतू नवविधा भक्ती श्रवणम कीर्तनम. आज कीर्तना दिवस आसा. रंगा बिंगाच म्हाका कले कळना. आय डोंट बिलीव इन फॉर्मॅलिटीज. कळना मे भायले हाज्यान वचना. उस डोंगा परी रसनो हे डोंगा कार भुललासी वरलिया रंगाक. तशी वयले रंगाक भुलची ना. भितर कल्ले इंट्रिन्सिक वॅल्यू आमगेले ओळखची. आनी त्या देवीक ह्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. तर ही देवी हीच मूळ माया. तर तिगल आमी स्तवन करका, तिगल भजन करका. ह्या देवागल भजन म्हळ्यार एक सगुण रूप कले घेवन त्या सगुण रुपांत आमी देवत्व पळयल्यार तांतू परब्रह्मा स्वरूप दिसता आमकां. तांत आमकां एक जावचें आसा. जाल्यार पयलीं तें देवत्व कळका जाल्यार आमगेल्या मनान तितलो भाव आसका, भक्ती आसका. भक्ती म्हळ्यार कसलें, शेवटी भक्ती म्हळ्यार कसलें, प्रेम म्हळ्यार कसलें, प्रीती म्हळ्यार कसलें की आमी ते एकच एक नमुने वेवलेंथ्स जुळटात न्ही, मन मेळटा ती. तशी प्रेमाचें एक नात जोडसूंचें, गेट कनेक्टेड, ताज्यान प्रेम येता. आनी तें प्रेम आपोआप येता वय. कोणाल हें आसता एरेंज मॅरेज आसता, कोणाल लव मॅरेज आसता. जाल्यार परिस्थिती लव मॅरेजान सुद्दां मॅरेज जायना पण बदलता. कळ्ळें. ते कोणकी म्हळें खे चंद्रमुखी म्हणून कड्डेरी सूर्यमुखी जाती लग्न जालें तशीची. तिका प्रभाव कळचे लागता कितलो तेज आसा म्हणून.
हाका सहन जायना त्या बामणाक कडे तूं ज्वालामुखी म्हणटा म्हळ्यार तशी जाता तशी जावं न्ही तरी आमकां कल जाता ते मूळ माये गेले आमी स्तवन करतात न्ही ते एक मनान करता कल आमगेल देहांत ती कशी कशी कार्य करता हाजें चिंतन मनन सगळं करता तांतू ती भोग म्हणटे म्हळ्यार हांतू या देवी निद्रा रूपेण संस्थिता सगळे क्षुधा रूपेण संस्थिता सगळं तीचच न्ही हांतू त्या अपराजिता स्तोत्र म्हणस पळय या देवी सर्व भूतेषु विष्णू मायेती शब्दिता विष्णू माया म्हणतात तिका चेतना म्हणतात चेतना इति अभिधीयते चेतन म्हणून नाव दिल्या तर ती बुद्धिरूपेण संस्थिता निद्रारूपेण संस्थिता आमगेल कशी म्हळ्यार ती खंयचे हांत पळोवचें तिने आमकां कल्ल दिल्लें तिने आमकां बुद्धी दिली तिने आमकां न्हीद दिली आमकां न्हीद पडच्याक तिगल मदत लागता त्या देवी गली तावळ ती त्या निद्रा रूपेण संस्थिता जाता आमकां भूक लागता तिगल मीत भूक लागता भूक मेल्ली की मनुष्य मोरून वता अजिबात भूक ना तिल्यांक त्यानीच काविळान लोक मरता ती मस्त जाणां कारण मागीर तांकां भूकच लागना अजिबात काळजी घेना जाल्यार तशी छाया रूपेण सावलीशी दिसता आमगेल मागशी रबता ती देवी आमकां कसलीच संकट आयल्यार ती पार पाडता शक्ती असतिच्या शक्ती रूपेण कार्य करूंक आमकां शक्ती जाय न्ही शक्ती रूपेण संस्थिता तृष्णा रूपेण संस्थिता शांती रूपेण क्षमाशीलता अस्ति लज्जा रूपेण संस्थिता शांती रूपेण संस्थिता श्रद्धा श्रद्धा गुरूंचेर येत खंयच्यान गुरू हे परब्रह्म स्वरूप त्या मूळ मायेच्याय वर्तान जर तांचे प्रती आमकां श्रद्धा आनी प्रेम उत्पन्न जावच्याक ही मूळ मायाची आमकां मदत करता मूळ माया तांगेल देह ही मूळ माया पण तातूंत भितरली शक्ती हें परब्रह्म स्वता आमगेल पाप दिसून आयल्या हे देवपुणी म्हणटा ती तुमी पयले स्वता गेले न्हांवन बीन येयात पळया शिवम भूतवा शिवम यजेत खंय शुद्ध जाया ती कडेर शिवागल पूजा करा ती पण गुरू तशें न्ही आमी कितले बुरशी ते नाक व्हांवतल चेरड असल्यार ही आवसूळ पांयार वचून बसली की ती आपणाक पदरान नाक पुसता पांय पुसता न्हाणयता सगळं करता तशी ते गुरू आमकां सगळं काम करतात आनी आमकां परब्रह्मांत विलीन करूंक घेवन वता ती जाल्यार तांचे खातीर तें कळचे खातीर की ते देह न्हय ती तांच्यांत शक्ती आसत तें परब्रह्म हें कळचे खातीर मूळ मायेचो आधार लागता म्हणून त्या शक्ती रूपेण संस्थिता ती मूळ माया आसता देवी तिगल आतां जागरण म्हळ्यार कहलें रात्री नुस्तें कॉफी पिता जागून उपयोग ना जागरण करचें म्हळ्यार कहलें जागृत जावंका तिगल शक्ती बद्दल जागरूक येवंका आमकां प्रत्येक हातूंत तिगल उडा जाता ती आमकां दितच तो राम आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम आम्हाला देतो तशी कांती रूपेण संस्थिता तीच पैस दिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता आमगेल इम्पल्सेस ती चलयता आमगेल स्मृती कितले लोकांक स्मृती भ्रंश जाता तर ही देवी सर्व भूतान म्हळ्यार कहलें सर्व देहांतू सर्व सृश्टींतू स्मृती जावन संस्थित आस तशी दया तीच करता तीच तिगल मीत आमकां मना समाधान व्हरता ती मुख्य म्हळ्यार या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ती मातृरूपेण म्हळ्यार आमी तिगल क्षम मागल की ती आमकां क्षम करता आनी जर आमी तिका कॅर करना म्हळ्यार ती आमगेल भ्रांती जावन सुद्दां तीच येता म्हळ्यार गोंधळू आमकां कळनाची भ्रांती सगळें हेवें कर दिसता तेवें कर दिसता कले कळना तेमी तिका आमी शरण वचका इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री असती इंद्रांक सगळे इंद्रियांक ती चलयता भूतानाम च अखिलेशु या म्हळ्यार ही गणपती तत्व हें इंद्रियांक गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा तशी ते भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ती देव्यै नमो नमः सगळे कडेन व्याप्त आशिल्ले त्या देवीक नमो नमः आज आमी हें सकलें जागृत अवस्था आमी सतत देवीक स्मरण करता म्हळ्यार ते शक्ती गले पण तिका ती म्हळ्यार परब्रह्म न्ही आनी तूं भ्रम आसूं न्ही तिवे केन्ना पूण विलीन जावचें पण शी इज द मिडियम तिगल आधार घेतिल्या शिवाय आमकां परब्रह्मा थंय वचूं जायना ती कृपाळू दयाळू ती देवी आमकां घेवन वता तेमी ती तिगल आवश्यक आस अनुष्ठान करचें हें करचें सगळें तर हांगा तांणी दिल्या
वाचता सारासार विवेक निरूपण श्रीराम. ब्रह्म म्हणजे निराकार, गगनासारिखा विचार, विकार नाही निर्विकार तेची ब्रह्म. ब्रह्म म्हळ्या कल्ल्या म्हणून सांगल्या. आता ब्रह्म म्हणजे निश्चळ, अंतरात्मा तो चंचळ. अंतरात्मा म्हळ्या कोण? अंतरात्मा म्हळ्या मूळ मायेचे जे सूक्ष्म आमगेल देह चलयत की भितर अंतरात्मा, तो अंतरात्मा तो चंचळ. हां, द्रष्टा साक्षी केवळ बोलिजे तया. तो अंतरात्मा म्हणजे देव, पण त्याचा चंचळ स्वभाव पाळीत आहे सकळ जीव अंतरी वसोनी. आमगे भितर राबून तो आमगे सगळे इंद्रियांचे पालन करता, सगळे आमगे जीव सांभाळता. त्या वेगळे जड पदार्थ तेणे विण देह व्यर्थ, तेणे चकळे परमार्थ सकळ काही. त्या आत्म्याचे तेजस आणि मनाची मदतस शक्तीची म्हणून आमकां सगळं कळता परमार्थ. ना जाल्यार वी आर लायक व्हेजिटेबल, मड कल्ले करू शकना, मस्त ताका कल्ले आयकना, ताका कल्ले करना. त्यामी दुर्दैव म्हळ्यार जे मनुष्य मर असर देवाला नाव घेना ती, तांकां मर ना पण तांकां उबान वर्तन श्रीराम जय राम जय जय राम राम बोलो भाई राम बोलो म्हणटात. ताका आयकत वे आयकना, ताका उपयोग ना. त्यामी पयलीं म्हणका पयलीं करका. त्या वेगळे जड पदार्थ तेणे विण देह व्यर्थ, तेणे चिकळे परमार्थ सकळ काही. कर्म मार्ग उपासना मार्ग ते देवीक देव कलकल चलयता. कर्म मार्ग कल करचें, उपासना कशी करची, ज्ञान मार्ग, सिद्धांत मार्ग, प्रवृत्ती मार्ग, निवृत्ती मार्ग. प्रवृत्ती मार्ग म्हळ्यार कलें गाडीचे आमगेले हाजे प्रपंचीक लोकांक गेल्यार दोन चाक आसता ती रथाक आमगेले संवसाराक. एक म्हळ्यार प्रपंच आनी एक परमार्थ. दोनी सम चलका, दोनी सम चल्ल्यार मात्र आमगेले दोनी सम जाता. आनी ते कशें जाता तर ताका ल्युब्रिकेशन केल्लें तर नामस्मरणाचें ल्युब्रिकेशन वंगण घालका लागता ताका वेळेक. म्हळ्यार मात्र कुरकुर नासतना ते सगळे चाक्क चलतात दोनी, परमार्थ वय आनी हे वय. नाल्यार इतली कठीण परिस्थिती येता की सतत तक्रारची, यो म्हाका हें मेळना म्हाका तें मेळना. कितलें बरें मेळटा तरी बरें मेळ्ळेलें पळयना ती, कल्लें मेळ्ळी म्हणून दुख्ख करता राबता ती आनी बेजार पावता ती. तशें करूं नये. तेमी ती कल करका. ताणें सांगल्या ज्ञान मार्ग, सिद्धार्थ मार्ग, प्रवृत्ती मार्ग, निवृत्ती मार्ग देवची चालवी. हो खंयचो देव तरी अंतरात्मा, आमगेले भितर आत्मा बसला. आनी ब्रह्मांड कोण चलयता? ती मूळ माया. ती मूळ माया खंयच्यान आयल्या? परब्रह्मांतान आयल्या. तशी हो अंतरात्मा आनी मूळ माया दोनी चंचळची जाल्यार दे आर लायक किंग्स, सम्राट ती. तांगेल पॉवर कितली, तांगेलें आयुश्य कितलो व्हड. आमगेल कले 100 वर्स कले 50 वर्स सुद्दां लोक जगनात मस्तण. हां, कले जाल की वतात पटकन. कले साथी रोग आयलो कितले लोक मरून गेले. हां, तांकां कले करची चान्स मेळ्ळी. तेमी शरिराक सुद्दां काळजी घेवंका. कोरोना वगैरे रोग आयल्यार आमी मस्त काळजी घेवंका, आमकां लागनाशी. कळ्ळें मागीर घडये घडये मनशाक जन्म मेळना ताजे खातीर. तर आतां तांणी सांगल्या निश्चळ चंचळ आसवय जाल्यार चंचळे विण निश्चळ कळेना. चंचळ आस, अंतरात्मा आस, ती जाणीव आस, तें मन आस, हां, गणपती गेलं अधिष्ठान आस, जे दोनी कडेन पळयता आनी कार्यशक्ती आस कार्य करतली. ती मूळ माया म्हळ्यार शक्ती, जगत ज्योती म्हणटात तिका. ती इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती, कार्यशक्ती सगळे ती आस शक्ती. आनी एक विश्वव्यापी जाणीव शिवागली, प्रत्यक्ष जाणीव. जाणीवेन जाणीव जाता, आमकां कळटा हें जाणीव. आनी त्या कळन नुस्तें जायना. भूक लागली म्हूण कळटा जाल्यार जेवण करून घेवन खावंका ही क्रियाशक्ती. ताजे खातीर ज्ञान मेळोवंका कशें रांदप करचें हें ज्ञान. आनी एक्च्युली करका त्या करच्याक एक शक्ती लागता, ताकद लागता. तें सगळें सगळें मेळून मूळ माया. सगळें मेळून मूळ माया जाल्यार ती वय चंचळ. जाल्यार ती चंचळे विण निश्चळ कळेना. तिगल मदत घेवनूच आमी त्या देवागल मदत घेवनूच, सगुणाचे मदत घेवनूच आमी निर्गुणाला थंय पावतात. पण चंचळ तरी स्थिरावेना. ऐसे हे विचार नाना बरे पहा. आतां तुमकां सांगता उदास कल्ले तरी मिडियम आशिवाय आमकां तोंडान पिवचें जातवे. कशें पिवचें? तोंड पूण ते हांगा फॉरेनान ताणें एक नळ आसता ती, ते पांयान दाबचें आनी तोंड ते नळा म्हळ्यान धरचें. ते तोंडान तूं डायरेक्ट उदक पडटा. जाल्यार तोंड हें सुद्दां मिडियम आस न्ही. आतां आमी उलयता आसत, हांव उलयता आसत, तुमचें तें कशें पावता?
हो मोबाईल हे मिडियम असं, ते मिडियम समज का. तशें आमगे देह हे मिडियम असं. हां, देह मिडियम असं. चलयत कोण तो रायू म्हळ्यार ती मूळ माया आत्मा. हां, ती चलयता ती जाल्यार ते रायशे. तांतल्या मस्त शक्ती असं, ताकद असं. त्यामुळे ती तांकां खूश दवरपाची. चंचळ निश्चळाची संधी तावळ मळवारी हे नंबर लायनीन तूं झिरो येता, शून्य. थंय अयो हेंच की कल्ले परब्रह्म अशें दिसता. तेथे भांबावते बुद्धी कर्म मार्गाची जे विधी ते मग ऐलीकडे. म्हळ्यार हांगा विचारमंत मनुष्य सुद्दां शाश्वत अशाश्वताची सरमिसळ करतात. निर्विकारी शाश्वत ब्रह्म आणि विकारी अशाश्वत अंतरात्मा. विकारी असं जाल्यार तो मस्त पॉवरफूल अंतरात्मा, जाल्यार शेवटी ताका नाश असो. म्हणून तो हे आनी ते एक म्हणलें न्हय. नाल्यार आमी फसतात. आमी फक्त ते अंतरात्म्या रामांत, तर राम तत्वांत आमकां एक जावचें. तर प्रार्थना करची ती देवी पयले, देवी तुगेल म्हाका रूप दाखय, म्हाका थंय तें घेवन वच मात्र न्हय, म्हाका तुगेल स्वस्वरूप म्हाका दाखय. त्या देवीगेल स्वस्वरूप हें परब्रह्म कळ्ळें. म्हळ्यार ती परब्रह्मांतून आयल्या. ताजे खातीर तितली भक्ती आमकां जावंका. आनी भक्तीनेच हें साध्य जाता. नवविधा भक्ती खंयचेय पायरेतान आमकां वचूं जाता. चंचळ निश्चळाची संधी तेथे भांबावते बुद्धी कर्म मार्गाची जे विधी ते मग ऐलीकडे. देव या सकळांचे मूळ. देव म्हळ्यार कहलें हें जें करतल अंतरात्मा आनी असं. तो केन्ना जन्म आयला आमकां गोतना, त्या वेळा आमी नाशिल्ली आत्मतत्व. आनी मूळ ना डाळ, ताका कहलें अशी हें ना, आगा पीछ ना, कळना आमकां. परब्रह्म ते निश्चळ निर्विकारी. ते परब्रह्म निश्चळांतल्यान एक चंचळ निर्माण जालें. तें केन्ना निर्माण जालें आनी केन्ना तें विलीन जातलें वी डोंट नो. जाल्यार तें चंचळ असं इतलें मात्र खरें. पण चंचळ आशिल्ले तरीके तें पॉवरफूल असं आनी आमचे खातीर तें मिडियम असं. त्या मिडियमानेच आमी वचका. निर्विकारी आणि विकारी एक म्हणेल तो भिकारी, विचाराची होते वारी देखत देखता. असं चुकीच्या विचारांनी आमी परत परत मृत्यू जन्म हांतू पावतात. जन्म मृत्यूच्या चक्रांत शिरकतात. सकळ परमार्थास मूळ पंचीकरण महावाक्य केवळ. म्हळ्यार कहलें तेच करावे प्रांजळ पुन्हा पुन्हा. पंचीकरण म्हळ्यार पंचमहाभूत. ती कशी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. आकाश हें जालें जाल्यार आकाशाक सुद्दां उपाधी आसा. सगळे कडेन आकाश हांगा आमकां दिसता म्हणून, पण भायर अंतराळांत वचना पळय तें आसना. कळ्ळें. ताका एक लिमिट्स आसा ती. तशी वायू दिसता जाल्यार हें पंचमहाभूत अग्नी हें तें, तर तें सगळें चंचळांत वता आनी ताका नाश आसा हें कळका. तशीच आमगेलें भितर जें आसा जी चलयता देहाचे अवयव पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आमगेल्या पिंडांत सुद्दां आसा. सगळें प्रत्येक नस नसांत भरल्या. आनी तुमकां सांगता हें जें आसा इतलें गोमटें हाजें अध्यात्मात शास्त्र जर विवरण केल्यार मूळ परमात्मा ब्रह्मांडांतू स्पेसांतू मूळ परमात्म्या भोंवती क्रोर्स ने बिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज आर ते प्रदक्षिण घालता ती ताका. आनी ते एक गॅलेक्सीन तूं कोट्यावधी सोलार सिस्टम्स आसा. प्रत्येक सोलार सिस्टमांत कितले ग्रह आसा ती. आनी तांतूंत एखादी आमगेले एक सोलार सिस्टम म्हळ्यार एक सान तारो, अशी असंख्य तारे आसा ती. ते गॅलेक्सी सगळ्यांक प्रदक्षिण घालता ते सत्या भोंवती प्रदक्षिण घालतात. आनी ती जी प्रदक्षिणां आमगेल्या पिंडांत सूक्ष्म रुपान प्रत्येक सेल्लांत आसता. न्यूक्लियस म्हणटात न्ही तें फिरत आसता. प्रोटॉन्स आनी हाजे भोंवती ते फिरता. तशी एखाद वेळी अशें तें सत्य जें आसा परमात्मा तत्वतांत आसता. सगळे कडेन परब्रह्म आसा. त्या परब्रह्म सगळे कडेन आसा. आनी तो परमेश्वर जो हो आसा ती मूळ माया प्रत्येक एक्कांत तीच जिवंत दवरता आमकां. आनी ताजे भोंवती आमी अशी रावंड 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 फिरता आसता त्या सत्या भोंवती तशी. तर तें पंचीकरण आनी महावाक्य म्हळ्यार हें पंचीकरण. आय एम नॉट दॅट नेती नेती हें म्हळ्यार हांव न्ही तें म्हळ्यार हांव न्ही हांचो विवेक करता करताची तर तत्वम असी तावळ बोध जाता. तें हांव तें म्हळ्यार कोण अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणां. हें खंयच्यान तसं सांगा ती
श्रीमद शंकराचार्य आणि आदिशंकराचार्यांमुळे निर्वाण षटकांत. तर आत्ता त्यांनी देहाच हें सांगल्या. पहिला देव स्थूळ काया, आठवा देह मूळ माया. अष्टदेश देह निर्शलिया विकार कैचा. स्थूळ सूक्ष्म कारण महाकारण, तशी हा जे मूळ मायेत सुद्धा असं आठवं देव मूळ माया. हां, या कारणे विकारी साचा ऐसी बाजीगरी, एक समजे एक खरी मानिता आहे. म्हणत आहे इतकी पॉवर पळून आम्ही चकाचौंध म्हणतात हिंदीत शब्द, अवाक जातात ती. ओ गॉड, ओ माय गॉड. बाकीचे लोक आय डोंट बिलीव्ह इन गॉड म्हणतात, पण कल्ले जाल्ले आश्चर्य दिसले ओ माय गॉड. त्यावेळा गॉड खंयच्यान तांगेले येत म्हणून गोतना गॉड खंयच्याक जाल्यार येता. या कारणे विकारी साचा ऐसी बाजीगरी, एक समजे एक खरी मानिता आहे. हें कळता ही बाजीगरी असं, हें मूळ मायेन केल्लेलें असं, हें केन्ना पूण विलीन जावचें असं. आमकां ताजे पेल्ल्यान वचचें असं हें कळका. उत्पत्ती स्थिती संहार या वेगळा निर्विकार. उत्पत्ती स्थिती संहार हे मूळ मायेक लागता, आणि मूळ मायेचोच पार्ट म्हळ्यार आमगेले आत्मा, अंतरात्मा. अंतरात्म विंगड आणि तांत भितर आशिल्लें आत्मतत्व जें आसा तें परब्रह्म. तें सगळ्यांत आसा, जड हांतूय आसा, चराचरांत भरल्या. तरी त्या उत्पत्तीचे संवाराचे वेगळं शिवाय एक निर्विकार आसा. तो कळायासाठी सारासार विचार केला. सार असार दोन्ही एक, तेथे कैचा उरला विवेक. परीक्षा नेणती रंक पापी करंटे. जो एकच विस्तारला. पहिली उपजल त्यान मूळ माय एकली अशी, कडे तिगल हांतू पुरे अष्टधा प्रकृती सामायलेली. म्हळ्याकले की पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आणि 3 गुण मेळून अष्टधा प्रकृती, आणि मन बुद्धी अहंकार हें सुद्धा ती अष्टधा प्रकृती. तर जो एकच विस्तारला एकीच असेल तो अंतरात्मा बोलिला. तो अंतरात्मा नाना विकारी विकारला निर्विकारी नव्हे. मुई एकय तोच चलयता, इतलो हड देहाक तोच चलयता, हस्तेन तूय तोच आस, सरपान तूय तोच आस. हां, जाल्यार ती जाणीव कशी कॉमन म्हळ्यार कलें भूक लागली की प्रत्येक जण जेवता, ती ताजे खातीर कलें सोदून हाडटा. ती भक्ष्य मनुष्य रांदून खाता, रांदचे खातीर पयशे मेळयता, पयशे मेळून सामान हाडून ताजें ज्ञान करून घेवन रांदप घेवन खाता, न्हिदता. हें सगळें आसा. तर सगळे जाण न्हिदता, ती सगळे जाण रेस्ट घेता, ती सगळे जाण खाता, ती पिता, ती सगळे जाण दे थ्रो आउट द अनवॉन्टेड थिंग्स आउट ऑफ बॉडी. हे सगळी ज्यो क्रिया आसा ती आमी खाल्लेल्यांतल्यान रगत जाता. आश्चर्य म्हळ्यार ताजें दूध सुद्दां जाता आवसुगल स्तनांतू. हे सगळे करता कोण? मूळ माय करता. ऐसे प्रकटची आहे आपुल्या प्रत्यय पाहे, काय राहे काय न राहे हे कळेना. तो एकच ताका उदंड आयुष्य अंतरात्म्याले. तर एकच विस्तारला. तो विस्तार पावलो म्हळ्यार वाडलं नव्हे. तर परब्रह्म हें वाडना आणि कमी जायना, पूर्णात पूर्ण मुदतचे ती. आणि ताका अंतरात्म्याक विकार आसा ती, तो सगळं मनापासून करता. आणि निर्विकारी नव्हे तो. ऐसे प्रकटची आहे आपुल्या प्रत्यय पाहे, काय राहे काय न राहे हे कळेना. जे अखंड होत जाते, जे सर्वदा संवारते, रोकडे प्रचितीस येते जनामध्ये. लोक जन्म येतात ती, वाढतात ती, होड जातात ती, मोरून जातात ती. सगळे प्राणी तशीची. सगळं क्लायमेट एकल्याक वरना. ऋतू नेहमीची येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे तू कौतुक जाण बाळाक. अशी कितले गोमटे तांणी दिल्या ताजे. एक रडे एक चरफडी, एकांची धरी नरडी, एकमेका झोंबती वराडी, दुक्कळले जैसे. दुष्काळांत आयलवारी मारामारी करतात. हे सगळं कोण करता? अखंड होत जाते, सर्वदा संवारते, एकमेका मारतात. न्याय नाही नीती, ऐसे हे लोक वर्तती. आणि अवघेच सार म्हणती ते विवेकहीन. तांकां विवेकूच गोतना, बरें खंयचे वायट खंयचे कळना. ते मन हे दुधारी शस्त्र, ताच्यान लोकांक गळ कापच्या खंय जाता, खून करच्या जाता, आत्महत्या करूं जाता. तर स्वताक बरेपणय तान्नेच करूं जाता. व्यसनान पडूं जाता, व्यसनांतल्यान भायर पडच, उबाय घेवन भायर पडूंकय जाता.
बरे पण करून घेवचा जाता. हां, सगळ्या काही मन हे दुधारी शस्त्र. दुधारी म्हळ्यार चाकवणी चेरडाल हातान दिल्यार ते चेरडा वापरच्या कळना म्हण आपण तो हात कापून घेता. त्यावेळी आम्ही कल करता ती ते हात दिरे दिरे म्हळ्यार आनी घट्टी धरता आनी हात कापून रक्त बंबाळ जाता. तर आम्ही कल करता दुसरी कलेपणी आकर्षक खेळणी ताक दिता ती. हेंगे हेंगे मा खेळून दाखयतात, हेगे यो यो खेळ. तावळ तो चाक उडयता आनी ते चेंडू जो कले घेवच्या वता, खेळणी घेवच्या वता. तशी आमी त्या मनाक चुचकारून हें करून ताका विंगड कले खेळणे दाखोवंक म्हळ्यार सगुणाची पुजा हें ते खेळणे आसा. आनी तेमी तांकां स्वामीजी सगूण पुजा करा ती म्हूण सांगता ती. तातूंत मन रमता, वायट गोश्टीं कडेन लक्ष वचना, हें ताजें मेन आसा. पण तांतूले सार आमकां पळोवचें आसा, तांतूल देवत्व आमकां पळोवचें आसा. आनी तें देवत्व पळयले तरी ते मिडियमाचो हात धरून तें आमकां आमी कडेन सद्गुरूंक शरण वचका. सद्गुरू म्हळ्यार परब्रह्म भितर आशिल्लें, ते आमकां परब्रह्मांत विलीन करून घेतात. तांगेल मदती शिवाय आमकां पर्याय ना. नाही न्याय नाही नीती ऐसे हे लोक सामान्य लोक कशी वर्तन करता ती तांकां मन कशी वापरचें कळना. तर ते चेरडावारी विवेकहीन धोंडे सोडून सोने घ्यावे, माती सांडून अन्न खावे आणि अवघेची सार म्हणावे बाष्कळपणे. कल्ले म्हळ्यार भांगराची तांकां जाणीव ना. भांगरावारी गूण आसता ती तांची जाण ना. कोणाल पुणी संगत करता ती. माती सोडून अन्न सांडून अन्न खावे, अवघेची सार म्हणावे. माती काढून अन्न मात्र खावं का धुवून घेऊन हे कोणाक जाणीव आसता आणि कोणाक कल्ले आसना. तरी ते अवघेची सार म्हणावे बाष्कळपणे. म्हणून हा विचार करावा, सत्य मार्ग तोची धरावा, लाभ जाणून घ्यावा विवेकाचा. एक एक लोक आळसात बसा, यो कल करची गो आता मग प्राय जाली म्हज्यान कल्ले जायना. जायना म्हळ्यार जायनाची. तुम्ही जायना म्हणून बसल्या कशें जातले. मनाची उभार तुमीच कर, मन एक्सचेंज करूं जायना. ताका कलय लावच्या जायना. मागच्या काळान कलयची आयदन आसताली. कलय वचून की ते कलयवाले येताले, ते नवरंग हे कल म्हणटात ताका, ते लिक्वीड एक लावन चकचकी कोण कलय करताले. मनाक कलय करूं जायना. मनाक कलय फक्त नामस्मरणाची. नित नवीन तेज, नित नवीन लावण्य येच. तशी सार गार एकची सरी तेथे परीक्षेस कैची उरी. या कारणे चतुरी परीक्षा करावी, जेथे परीक्षेचा अभाव. तुमकां परीक्षाच करू कळना. जशी तावळ सांगलें ज्ञान म्हळ्यार कल्लें, खरें मोल कल्ल्याच कितलें हें कळचें ताका ज्ञान म्हणटात. आतां त्या हांणी दिल्ले एक रत्नांनी भरलेले एक फातोरसो, ताजें खरें मोल कोणाक कळ्ळें. तरी परीक्षवंत जो हो आसा कोण रत्न पारखी आसा ताका ताजें मोल कळ्ळें. तूं मिरची कोथिंबीर वाल्याक दाखयलें आनी कोणाक दाखयलें, फळ विकतल्याक दाखयलें, ताका कळना. तागल कुवती प्रमाण तागल ज्ञान. तशी न्हय. तेमी ती आमी पयलें ज्ञान करून घेवचें म्हळ्यार आमगेल परीक्षवंत आमी जावंक. ताजे बद्दल आमी श्रवण मनन चिंतन परमार्थ म्हळ्यार कल्लें. ताका थोडेपणी शाब्दीक ज्ञान आमकां कळका. आनी तें खंय आसा कल्लें आसा, हो देव म्हळ्यार खंयचो, ताजी कशी पूजा करची, तांथान कशी आमी त्या हातूंत मूळ मायेक कशी शरण वचचें. पयलीं मूळ मायेक शरण वचका आनी सांगता तुगल पयलीं रूप दाखय आनी कड्डेर तुगल रूप दाखयना पण तुगल स्वरूप दाखय. पयलीं स्वाम्यान आशिर्वादान सांगलें स्वरूप मागता ती देवी गले. देवी म्हाका तुगल स्वस्वरुपांत विलीन जावचें आनी तेंच परब्रह्म. तर जेथे परीक्षेचा अभाव तेथे दे घाव दे घाव घे घाव. सगट सारिका स्वभाव लौंदपणाचा म्हळ्यार आडदांडपणा सगळीकडे दादागिरी दाखोवची, आपणा जायशिल्ली करून घेवचें मारामारी करून. तशी जायना. घेव ये तेच घ्यावे, घेव न ये ते सांडावे. उंच नीच ओळखावे त्या नाव ज्ञान. ज्ञान म्हळ्यार कोणाल तोंडार लागीं कोणाल लागचें ना हें कळका, हें ज्ञान. वाटेर तांगेल संगती करची ना. बरी संगत खंयची वायट संगत खंयची हें व्यवहार ज्ञान आमी शिकका. संसार सांते साले, संसारात बाजार भरला, ते खरेदी करू वचले. एक लाभे अमर झाले आणि एक ते करंटे ठकले मुद्दलचे गेले. आता मुद्दल म्हळ्यार कळ्ळें, मनुष्य देह हे आमगेल मुद्दल. ते मुद्दल आमी तांकां व्याज मेळटस सगळें. ते मुद्दलच गमायले वाटेल तशें वागून. बेगी आला आला प्राणी जन्मासी आला,
झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. हांग केलेला हांगाच वरता आम्ही गेले, गेले आणि परत येतात खंच हात येतात कळना. जाण त्याने ऐसे न करावे, सार ते शोधून घ्यावे, तेच शोधून घ्यावे. असार ते जाणून त्यागावे. असारस समज स्वतः पट्टशी आमगल खात्री कोण घेऊन का. आणि ते त्याग कशी करचो, जशी वखतात ने आम्ही बाहेर उडयता ती परत ते खातात वकील खायना ती तशी वमक जैसे त्याग करच म्हण अशी परत ताका हात लावचे ना, साफ करून घालचे. ते वमक करी प्राशन. हां ते कोण ते वमक परत घेत की ते तरी ते श्वानाचे लक्षण. सुणी खाता ती लोकांन वकील घाणी त्या करची ना. तेथे सुचिष्मंत ब्राह्मण काय करी. ब्राह्मणान मस्त सांगले, अरे बाबा हे घेऊ नका, परत घेऊ नका, तरी घेता. ते सुण्यावर वागचे. ताक बुधवंत ब्राह्मण कल करतलो सोड दिता. जेही जैसे संचित केले तयास तैसे तुगल प्रारब्ध, तयास तैसेची घडले. जे अभ्यासी पडोन जडले ते तो सुटेना. इतली सवय झाल्या वाईट कर्म करची की ते सवयी मी तिथे सुटना. तावळ कल कोरका फक्त नामस्मरण देवाल प्रार्थना कोरका. आमगा सद्गुरूंगल चरण दोरकाती. देव सुद्दाही राम कृष्ण सुद्धा म्हणता पहिले तुम्ही स्वच्छ जाऊन या, तिकडे राहून तुम्ही काय करता. पण गुरु तस नाही. आम्ही भूरशी झालं तरी आमगा सगळे अपराध तो पटान घेता, अपराध पटान घेता. हां गणेशागल रूप नाही, इतलं हडपॉट सांगत सगळं क्षम करता. एक दिव्यांनी बक्षिती, एक विष्ठाच आवडती. आपल्या वडिलांचा घेती स्वाभिमान. मगल बापू सशी शिलो, मगल आज शिशिलो, मगल आजी तशी शिले, ह्यांची तांतूर रममाण जाल्यार मुखार तुम्ही कशे सती तें कोण पळोवचें. आम्ही कशे सती आमगल जीवन आम्ही करका. तूच या जीवनाचा, तू स्वतःच या जीवनाचा शिल्पकार, मी माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. आणि हांव मगल मनाचे हांव कंट्रोल करका. हे म्हण मनाचे श्लोकात चिंतन मनन श्रवण निधिध्यास आचरण करका. आणि असो विवेके विण बोलणे ती तुका शिण. विवेक कर ना तिल्यांक कितले सांगील तर के बालते गड्यार उद्दाक. हां त्यामी ती प्रत्येकाने परत परत सांगील ऐकूंक लागता. तिकल बा परत परत टॅट सांगता म्हणून बेजारच्या ना. कोणी एके श्रवण मनन केलेची करावे. श्रवण मनन केलेची करावे. हां लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा. समर्थ परत परत सांगतात आणि बेजार नसताना 100 पुनता या ग्रंथान बसून त्यांच्या आमकां सांगता असत. आम्ही केन्ना सुधारची मंडळी, केन्ना मी सुधारचे. अथंगा इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सार विवेक निरूपण नाम समास चतुर्थ. श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ. आणि तांचे खातीर पाप तांकां आमगेले इतले पाप दिसता समर्थांक की प्रत्येक पंत ते आपणाल गुरुल्याक प्रार्थना करतात. देवा हे सद्गुरू, हे श्रीरामा, तूं म्हाका सांभाळ्ळें, म्हाका लायनीर हाडलें, म्हाका परब्रह्मांत विलीन करून घेतलें. तशी ह्या लोकांक करी. पाप अपराधी आसा ती चूक करता ती कल करचें. हां तांकां तुजे शिवाय कोण सावरतलें. तांकां कठीण जावन बसलें आतां दिवस कलियुगान तर इतलें वायट जाल्या ती कसलें करका म्हणून कळना. प्रपंचाचें विवंचन इतलें जाल्या ती परमार्थ करूं वेळू मेळना. तावळ कसलें करचें. 5 मिनीट जरी तांणी ध्यान लावन बसलें ते तांगेल क्रेडिटाक घे आणि तांकां वयर हाडी. हां तरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी. म्हणून ते प्रार्थना करता ती ते तांगेल पसायदान लोकां खातीर मागोवन घेतली प्रसाद. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, चुकत होतात पाप अपराध जातात नकळत, कळत नकळत. अगदी मंद बुद्धीशी असं छेडवं तांक परत परत शिकोवपाच लागता. त्यामुळे तुझा तुची सावरी.
अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, अक्कल खुर्ची कळना आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. आम्ही जेन पावले आमकां एकच कळलंय की तुगल दयेक कोणागली उपम दिवच्याक जायना. तू इतलें दयावान आस, तेमीत ह्या मगल भक्तांक तू सांबाळी देवा. तू सांबाळी तांकां वायट गुणान थावन वांचय, तांकांय परब्रह्माच्या हात व्हर, तांकां हे जन्म मृत्यू फेऱ्यान थावन चुकय, तांकां बरें करी. तांकां उब्बान घे. तुका तितली ताकद आसा, बुरशी आसा ती, चुकता ती, अपराध करता ती परत परत. तर तांचे खातीर मगल मन अशी तळमळत आस. तेमीत म्हजे खातीर उपकार म्हणून पुणी तूं तांकां सावरी. ही ती प्रार्थना आसा. आतां आमी हें कीर्तन पुष्प म्हणा, हें विवेचन पुष्प त्या श्री रामतत्व ज्या श्री समर्थांत आसा तांगेल चरणांचेरी आमी सगळ्यांनी मेळून हें अर्पण करुया, समर्पण करुया. तांनीच करूंक घेतली पुष्प परमळीची, तांकांच दिवया. आनी समाप्ती प्रार्थना म्हळ्यार कहलें, कशी नंदंतु साधका सर्वे. सगळे साधकांनी आनंदी आसका. नंदंतु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.